नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साहित्यकार्य कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत कुलकर्णी सांगाती गौरव कुलकर्णीकार. आज आमी तुमचे मुखार म्हाका दिसता एक कितलेशेच म्हयन्यांनी परत आयले आनी तातूंत भितर आमी आतां फक्त येवपाचें कारण म्हणजे आमचे कडेन दोन म्हत्वाचे इश्यू हांगा डिस्कशनाक आसात. ते म्हणजे एक म्हणजे ते आमचे गोंयांत जे ओपोजिशन पार्टीज आसात ते एकठांय येवन फुडली इलेक्शन भितर काय कितें हाजो दुबाव निर्माण जाता. दुसरो एसटी समाजाचे प्रश्न सरकार सोडयता काय कितें किंवा एसटी भितरच सरकाराच्या विरोधात कितें आवाज उठता काय कितें अशें तरेचें एक वातावरण तयार जालें. दोनूय विशय म्हत्वाचे आसात. ताका लागून आमी ह्या चर्चेक प्रश्न तुमचे मुखार हाडटात. गौरव पयलीं आमी एक घेवया तो आतां विरोधी पक्ष. सगळे अशें म्हणटाले की आमच्या लोकसभा इलेक्शना वेळार की सगळे एकठांय येवन बीजेपीक हें करता. आमी हांव वॉक केला टोटल गोंयांत करतलो. आतां जर पळयलें दिसता की सद्याक एक पयलीं आमचे आम आदमी पार्टीन म्हणलें की आमचे गुजराताक काँग्रेसीन आमचे बरोबर हें केलें ना, युती केली ना. ताका लागून आमी हाजे फुडें काँग्रेसी बरोबर कांयच युती करची ना हो एक वो आशिल्लो. दुसरो काल आमच्या कुडचड्याचेर काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड हांचे एकच बरोबर वेगवेगळे प्रोग्राम वेगवेगळे कडेन मेळावे जातात. मेळावे म्हणजे बैठक जातात, लोकांचे प्रश्न कळटात. हे जर सगळे जर पळयल्यार अशें दिसता की हो जो थॉट आमच्या लोकसभा इलेक्शनाच्या वेळार फुडें आयिल्लो तो विधानसभा इलेक्शनाच्या वेळार उरतलो काय ना. एकंदरीत पळयलें जाल्यार आतां काल आम आदमीन हांगा तांचे इंडक्शन केलें. सगळे पक्ष आपले इंडक्शन करपाची मोठ्या प्रमाणात तयारी करता. काँग्रेसी करता, आम आदमी करता, गोवा फॉरवर्डूय करता. आम आदमीन इंडक्शना नंतर ताणें प्रेजिडेंटान जी मिडियाक बायट दिली तेन्ना ताणें सांगलें की अमित पालेकरान गरज आसा, आमी आमच्या हायर कमांडाक सांगतले गरज आसा. पूण प्रश्न असो येता की केन्ना सांगतले आनी हो स्टेप केन्ना घेतले. दुसरे वटेच्यान हें आसा की जी प्रिंसिपल पार्टी आसा ओपोजिशन पार्टी ती काँग्रेस आसा. ते रेडी आसा काय तुमचे बरोबर ना तांचो हायर कमांड रेडी आसा हेंय पळोवपाक जाय. सेम हें गोवा फॉरवर्डाक लागता. गोवा फॉरवर्डान प्रत्येकदां जेन्ना तांणी इंडक्शन केलें ताणें आपली पार्टीचो विस्तार केलो. ताका कोण हाडोवपाक शकनात. हें माणिकराव ठाकरेन सांगलां की आमी खंयच्याय पार्टीक हाडोवपाक शकनात. गोवा फॉरवर्डान हात दिल्लो आसा. तो काँग्रेस घेतली काय ना हो प्रश्न आसा. काल कुडचड्याचेर जेन्ना दोनूय पार्टी तेन्ना हांव थंय पळोवपाक गेलो की कशें लोक कितें आहा लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसता. लोकांचो रिस्पॉन्स दोनूय कडेन आशिल्लो बरो आशिल्लो. पूण तेन्ना विजयान एक हें केलें की आमचे आनीक काँग्रेसीचे तशें कांयच वचून भिनसरलें ना. बरोबर. दुसरे वटच्यान अमित पाटकरय म्हणटा काल कुडचड्याचेर की आमची युती फाटले विधानसभा इलेक्शनाक आशिल्ली आनी ती तुटल्या म्हणून अजून तरी कोणें जाहीर केलें ना म्हणून. सो एक हें जर पळयल्यार अशें दिसता की गोंयचे जे आमचे हे आसात लिडर आसात तांकां हे सगळे एकठांय येवंक जाय. पूण दिल्लीचे जे लिडर आसात किंवा दिल्लीचे पार्टी आसात तांकां अजून तरी ते ह्या मुडाक ना अशें काय दिसता. ना गोंयचे थोडे लिडरांक अशें पळय तांचे स्टेटमेंट जर काडले काँग्रेसींतले आसतले जाल्यार तातूंत पळयलें दिसता की तांकां नाका. कारण तांची सीट थंय सेफ जावपाक जाय. दुसरे वटेच्यान आमी आनी एक फॅक्टर उरला वेळ्ळी. हय वेळ्ळी आमचो काँग्रेसीचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आहा सावथ डिस्ट्रिक्ट सावेर डिसिल्वा. ताका जर तिकेट मेळपाक जाय जाल्यार थंय आमचे आम आदमी पार्टी कडेन जर तांचे अलायन्स जालें बरोबर चान्स वतलो. बाणावलेय तेंच जाला. बाणावलेय ते म्हणटात की आमी आमकां जाय. बाणावले आतां अजून तरी कोण ना आमकां जाय म्हण डिमांड जाता. बरोबर. बार्गेन तांचो म्हणजे तांचो आपूण दावो करतात ते पूण थंय कोण ना तांचो तें वेगळे परिस्थिती आसा. तें हाजेर एक भशेन तोडगो काडपाक जाय. आतां आरजीचे हाणें बी हें केल्लें आसा. जर तुमी आमचे बरोबर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करतात जाल्यार आमी तुमचे बरोबर ते म्हणजे आमचो पोगो बील मान्य आसल्यार हय. पूण बाकीचो कॉमन मिनिमम जर प्रोग्राम करतात जाल्यार आमी गोंयची हिता खातीर एक घेवपाक तयार आसात. आतां हाजी लीड कोणें घेवपाक जाय. हाजी लीड डेफिनेटली काँग्रेसीन घेवपाक पडली. जावं मुखार आयिल्ले तांचे बरोबर उलोवणी करपाक जाय. आनी डिसेंबराक म्हळ्यार झेडपी इलेक्शन येतलें ताजे नंतर म्युनिसिपालिटी इलेक्शन येतलें. सो ताजे पयलीं हें तुमी प्रोग्राम तुमचो ठरोवपाक जाय. आतां नावेली येता सावथ मेजर आमची साश्टीक भितर आतां तशें बीजेपीचे एक मडगांव आनी फातोर्डा हे सोडले. नावेली भितर आमदार आसल्या पण तांकां नावेली धरत नाका तूं. हे दोन कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात. हे बाकीचे जर स कॉन्स्टिट्युएन्सी बीजेपी कडेन बेज ना. बरोबर. काँग्रेस आसा काय काँग्रेस ना हो वेगळो प्रश्न.
अशें आसतना जर साश्टी घट्ट करपाची म्हणून हे सगळे एकठांय 8 कॉन्स्टिट्युएन्सी 8तले 6 हे 2 स धरया. हांव फातोर्डा पसून फातोर्डा अशी काँग्रेस आपल्या बीजेपी परस गोवा गोवा फॉरवर्ड चड चड आसा. सो अशी परिस्थिती हे सगळे एकठांय येवन एक करपाचें अशें जायनासतना साश्टींतले भितरले नावेलीक गोवा फॉरवर्ड आपल्यालो झेडपी उबो करपाक प्लस सो तेंच सांगता हांव तुका. ताका लागून तांणी आतां उलोवणी करपाक जाय. हाजेर डिविजन म्हणजे खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणाक दितले हें आतांच ठरोवपाक जाय. आनी ताजे नंतर तांणी इंडक्शन आनी बाकीचे जे पार्ट आसा ते मुखार वचपाक जाय. आतां गोवा फॉरवर्डान तें आपलें इंडक्शन केल्लें आसा. त्या भायर काँग्रेसीन इंडिपेंडंट जो झेडपी मेंबर आशिल्लो जो 4दां जिखला ताका भितर घेतिल्लो आसा. पूण पळोवपाक गेले जाल्यार तोय तितलो स्ट्रॉंग ना आनी गोवा फॉरवर्डान घेतलो तोय स्ट्रॉंग ना. कळ्ळें तुका. परते डिविजन ऑफ वोट्स जातलें आनी हातूंत भितर बीजेपी जिखतली. दुसरें साश्टीक तूं म्हणटा तशें कुडतरे कॉन्स्टिट्युएन्सी सद्याक काँग्रेसी कडेन ना. बाणावले आनीक वेळ्ळी ना. फातोर्डा विजय आसा. सो साश्टीक जर तुमी फाटीं सरले साश्टीक जाल्यार तुमकां मुखार आनी मुखार वतकीर बीजेपी कडेन गेली. नुवें म्हणटू ते जिखपाक शकतात. पूण थंय मुखार कशें जातलें कोण कोण कॅन्डिडेट येतलो. आतां खूब जाण थंय न्यू येवपाक लागल्यात. परती नुवें म्हणटी काँग्रेसी बरोबर उरताली. बाकीचे पार्टी आपल्याला ते स्ट्रेंथ करतात. सो कशें जातलें थंय बीजेपी जिखपाना हें सगळ्यांक खबर आसा. कळ्ळें तुका. ताजे नंतर तुमी मुखार खंय जिखतले काँग्रेस हें काँग्रेसीन पयलीं पळोवपाक जाय. कित्याक अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसात गोंयांत तातूंत भितर काँग्रेसीचो प्रेजन्स हो 0 आसा. फॉर एग्जाम्पल तुका फाटीं हांवें हाजे बरोबर एडवोकेट क्लियोफात कुतिनो हाजे बरोबर तेन्ना तो म्हणटा की गोवा फॉरवर्डान एक बरो हें केला स्ट्रॅटेजिकल मूव. तो म्हणटा तो गोवा फॉरवर्ड सावथ गोवा कॉन्सन्ट्रेट करचे परस नॉर्थ गोवा चड करता कारण थंय काँग्रेस वीक आसा. बरोबर वीक आसा हें एक वेगळें दुसरी जालें. आनी गोवा फॉरवर्डान एक लोकां मदीं वचपाचो प्रयत्न केल्लो आसा जो लोकांले प्रश्न आयकून घेता. रिस्पॉन्सूय मेळपाक लागला आनी ते प्रश्न तो आतां विधानसभेक मांडपा आसा. सो हांव तुका काँग्रेसीची सांगतालो. काँग्रेसीची भायर जी परिस्थिती थोडे कडेन सावथ गोवाक धरया तूं आमी शिरोडा अशें मतदारसंघ जंय एक टायमार काँग्रेस रूल करताली. जेन्नाच्यान सुभाष शिरोडकर गेलो तेन्नाच्यान तांची परिस्थिती सामकी जाम आसा. थंय तांची बेजीक सुद्दां म्हणजे बूथ लेवल कमिटी म्हणजे तशी स्ट्रॉंग ना जावं काँग्रेसीचो प्रेजन्स वचना. लोकसभेक तांकां थंय मतां पडली आसतलीं ताका फॅक्टर वेगळे आसतले कारण 2 पार्टी आशिल्ल्यो. तिसरें सावड्डे मतदारसंघ कुडचडे न्ही सावड्डे मतदारसंघ हो मतदारसंघ म्हाका दिसता ते केन्नाच जिखपाक थंय तांचे प्रेजन्स आनी तांचे कार्यकर्ते आसात बोवाळ मारपाक पूण थंय तांचो कमी आसा सामको कमी म्हळ्यार सामको हय नाशिल्ल्यांक जमा. वाळपय सत्तरी हे 2 मतदारसंघ आसात परते. अशे कितलेशे मतदारसंघ आसात तातूंत भितर काँग्रेसीचो सद्याक प्रेजन्स ना. हो तांणी वाडोवपाक जाय. ऑर दुसरी पार्टी फॉर आम आदमी आसतले जावं गोवा फॉरवर्ड आसतले हांकां तांणी सपोर्ट दिवपाक जाय. थंय कॅन्डिडेट सिलेक्शन आतां जर जातलें म्हणजे झेडपीक इलेक्शनाक जर तुमी रणनिती करतले आनी ते जर जिखतले जाल्यारच मुखार तुमकां असेंब्लीक कितें तरी वाव मेळटलो. म्हणटा ती जर आमी सेमी फायनल पळयली म्हणल्यार विधानसभा आमगेली जर फायनल म्हणटा झेडपी सेमी फायनल म्हणून ट्रीट करचे बरोबर त्या प्रमाणे स्टार्ट करचे पडटलें. आतां आमी लास्ट हाजें उदाहरण घेवया. लास्ट हाका झेडपी पार्टी लेवलाचेर लडयली काँग्रेसीन म्हाका दिसता 50 सुमार सिटी लडयली. तातूंतली 3 तांचे जिखून आयले. 3 जिखून आयले. एक सावियोन आपल्याला वेळ्ळी जिखून हाडलो. एक मोरेन म्हणटू आपल्याला हाजेर आयलो आनी एक खंय तरी तांचो झेडपी आयलो बाकी नुवें आयलो तो परतो इलेक्शन बरोबर गेलो. सो अशी परिस्थिती म्हाका दिसता सालसेतीकच 8 काय 9 झेडपीची तुका सिटां आसात. सो ही सिटां जिखप तुजे खातीर म्हणजे ऑपोजिशना खातीर खूब म्हत्वाची. ती मागीर डिवायड जावन वचून कांयच फायदो ना. सो अशें पळोवप म्हणल्यार आतां हे झेडपी मागीर इलेक्शन विधानसभेचें इलेक्शन येता तेन्ना आमी पळोवया ना लोकां मुखार एक क्लियर मेसेज वचपाक जाय आनी ती आतां वचपाक जाय. ताजे नंतर तुका सांगता तशें म्युन्सिपालिटीची इलेक्शन आसात. मडगांव म्युन्सिपालिटी तांकां व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. मडगांव म्युन्सिपालिटी जर जिखले जाल्यार एक वेगळो सिग्नल वतलो तांचे मुखार. अशी म्युन्सिपालिटी आसा जो पयलींचोच फॉर्मुला आशिल्लो काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड एकठांय येवन कावन्सील करता म्हणटा तोच जर फॉर्मुला आतां काँग्रेसीन मातशें गोवा फॉरवर्डा कडेन एडजस्टमेंट करून जर घेतलो जाल्यार परत एकदां आमी दोगी जाण एकठांय येवन बीजेपीक उडोवपाक शकतात. हो मॅसेज वचपाक शकता. 100% गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस आप हे तिगी जाण एकठांय येवपाक जाय आनी तांणी हें करपाक जाय जाल्यार ते जिखपाक शकतले. कारण तिनूय पार्टीची स्ट्रेंथ अशी ना की इंडिपेंडंट रावन ते जिखपाक शकतले. कारण आनी एक सद्याक विशय जो गाजता तो म्हणजे आमचे उटा संघटनेचेर आयिल्ली बंदी. ताच्या फाटल्यान
आमचे काल उटाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी घेतिल्ली प्रेस कॉन्फरन्स थंय ताणें दिल्लो इशारो आनी ताजे फाटल्यान आज परत आमचे BJPचे केपें मंडळाचे ताणें येवन केन्ना आमच्या प्रकाश वेळपाचो निशेध हे जर सगळे पळयले जाल्यार BJPकूय भितर अशें सामकें उत्साहाचें किंवा आलबेल म्हणटा पळय तशें वातावरण ना अशें दिसना तें वातावरण फाटले काही जर स्टेटमेंट पळयले तांचे हांचे फॉर एक्झाम्पल पेडणेचो आसतालो बाबू आजगांवकार आनी हांणी दिल्लो तुगेलो प्रवीण आल्लेकर तांची झगडी रमेश तवडकर मायकल लोबो हे आसा पूण हाजे एडवांटेज ओपोजीट पार्टी घेवपाक शकना विजय सदा म्हणटा हाजी एडवांटेज आमकां घेवपाक जाय ती ओपोजिशन पार्टीन घेवपाक जाय आशिल्ली प्रकाश वेळपान हांव इशारो असो म्हणना BJPक दिला असो तो मातसो डिफेन्सीव मोडाचेर आशिल्लो कारण ताका तागेले आनी खंयचे पोस्ट बी वाचोवपा आसतले जावं डिफेन्सीव मोडाचेर न्ही ते तुवें त्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांवूय आशिल्लो ती ताणी अशें ताजे परस विश्वास गावडेन एटॅक केलो सारको म्हणजे हय ताका तांकां जेन्ना विचारलें तुमी BJP सोडटले किंवा BJPचे अगेन्स्ट वोट मारून सांगतले त्या वेळार तांचो जो आवेश आशिल्लो तो देंवलो बरोबर सो ते रिजायन जावपाक रेडी ना आमी भितरच रावन लोकां मदीं जागृती करतले म्हणटा ते एसटी कम्युनिटी मध्ये सांगतले हय जेन्ना आमी स्पश्ट करपाक लायले तुमी वचून ताका वोट मारनाक सांगतले काय म्हणून जाल्यार ते मातशें हे केलें पण ताचे पयलो रोख आशिल्लो की आमी वचून लोकांक सांगतले म्हणून की BJP ही एसटीचे विरोधी तो ह्या पार्टीक दावी करप ना सेम आज जे केपें मंडळान घेतला प्रेस कॉन्फरन्स तांणी ताजो निशेध केला प्रकाश वेळपाचो जेन्ना आमी ताका विचारले पडटे बाबा तुमी प्रकाश वेळपाचेर एक्शन करपाक लायतले घेवपाक लायतले पार्टीक जाल्यार ते म्हणटात तो ताणें सांगला की तो आमचो मेंबर ना परते ताका विचारलें बाबा तुमचो मेंबर ना प्रकाश वेळप जाल्यार आमकां जेन्ना आमी सदस्यत्व केल्लें नीव हातूंक पयलीं आशिल्लो तो पॅडी दितना तो आशिल्लो आतां जेन्ना नीव पार्टीची सदस्यत्व जाला तेन्ना तो इन हँड कोणा कडेन गेला म्हणजे अध्यक्षा कडेन हाजी प्रकाश वेळपाची स्लीप ना थोड्यांक म्हणटा ऑनलायन करपा आशिल्लें थंय आसा जाल्यार पळोवपा पडटलें परते ते डिफेन्सीव वतात सो तांचोय मोग ना की ताका काडून उडोवपाचो जर तो पार्टी हाजेर ओपोजीट करता ते कितें म्हणटात की प्रकाश वेळीप मेंबरच जालो ना म्हणटात सद्या मेंबर जालो ना ऑनलायन जाला काय कितें तो आमकां खबर ना जर आमकां दिसलें जाल्यार आमी पार्टीक सांगतले की ताका बाबा अशें ताणें कारवाई केल्ली आसात ताणें अशे आरोप केल्ले आसात की ZP सद्याची जी चेअरपर्सन आसा तिणें सांगलां की आपल्याक 2 टायम प्रकाश वेळपान उडोवपाक ट्राय केली आपले अगेन्स्ट कॅन्डिडेट घालो आपले अगेन्स्ट आपल्याक उडोवपाक तरी आसतना आपूण जिखली BJPची कॅन्डिडेट आशिल्ली आपूण तरी आसतना मागीर गेल्ली इलेक्शनाक जेन्ना एल्टन जिखून आयलो ताणें एल्टनान थँक्यू म्हणलें प्रकाश वेळपाक की ताणें आपल्या खातीर काम केलें सो तरी आसतना आनी मागीर हे MP इलेक्शनाक प्रभाकर गांवकारान एक क्लियर स्टेटमेंट केलो की ह्या MP इलेक्शनाक प्रकाश वेळीप काही वाड्याचेर गेलो आनी ताणें सांगलें की BJPक मत मारनाकात तुमी काँग्रेसीक मारात तरी आसतना आतां ते क्लियर सांगपाक शकनात की प्रकाश वेळपाक काडात काय ना हे पार्टीक ते सांगपाक शकनात म्हत्वाचो म्हणजे उटा म्हणजे ते फकत उटा जाणांची संघटना हो जो प्रकाश वेळीप आनी एखादे जो टॅक्निकल ताणें मुद्दो म्हूण घेतिल्लो आसत जो मुद्दो आतां सद्याक म्हाका दिसता तमाम ST लोकांक आवडिल्लो ना बरोबर खूब उटा ही काय कोणाची संघटना न्ही मेन जो 8 संघटना येवन तयार केल्ली संघटना बाकी तातूंत सगळे आशिल्ले तातूंत भितर आंदोलन करतना की प्रकाश वेळीप एकटोच आंदोलन करपाक शकना तातूंत भितर सगळे आशिल्ले जे युवक आशिल्ले तेय आशिल्ले प्रभाकरान सांगलां तातूंत भितर आपुणूय आशिल्लो कृष्णा वेळीपय आशिल्लो आनी सगळ्यांनी आंदोलन केल्लें दुसरी म्हणजे एक हें जावपाक जाय की जे प्रकाश वेळपान काल मुद्दे मांडले जावं तांची टिमीन मुद्दे मांडले ती प्रेस कॉन्फरन्सा भितर की आमी ना हे 12 काय 14 सिग्नेटरी आशिल्ले ते तातूंतल्याच 2 सिग्नेटरींनी केस घाल्ली आसा ना तातूंत भितर आनी एक पॉयंट आसा कित्याक 3 जाणांनी केस काडल्या तांकां तांणी तातूंतल्यान आमच्या फुटांतल्यान काडून उडयल्या 3 कॉन्झिक्युटीव मिटिंगाक ना हो मुद्दो जावन काडून उडयला ही जर आमी टॅक्निकली जर मान्य केलें प्रकाश वेळीप सांगता सारकें म्हणून हय बरें पूण ते मेंबर आशिल्ले न्ही थंय ना आनी सामाजीक दृश्ट्या किंवा टोटल उटाच्या उटामध्ये आमचे टोटल STच्या हातूंतल्यान पळयल्यार हो स्टेटमेंट इतले कोणाक आवडूंक ना आनी एक आसा तातूंत भितर इतली तेंप ते सांगताले की आमच्यो 12 मागण्यांतल्यो 10 मागणी मान्य केल्ली आसात गव्हर्मेंटान इतली तेंप खंयूय विचारलें ते केन्नाच ना म्हणनाशिल्ले जेन्ना मिशन फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन हेय प्रेस घेताले तांकां कावंटर करपाक प्रकाश वेळीपच जातालो गव्हर्मेंटा सायडीच्यान सो तेन्ना ताका विचारले जाल्यार ते सांगताले मागणी आमच्यो मान्य केल्यात फक्त 2च उरल्यात आतां ते विरोध भास उलोवपाक लागल्यात
आणि गोविंद गावडे असतात गोविंद गावडे असता काढलो. सो हाजो एकंदर परिणाम 2027 दिसता तुका एकंदर पयलें पयलीं डिफेन्सीव वचपा जावं किंवा आज प्रभाकरय परत डिफेन्सीव वचपाक जावं पयलीं म्हणलेल्यार दिसतलो काय ना हाजेर खुबशे वेगवेगळे एंगलान विचार करपाक जाय. कारण म्हणजे ST कम्युनिटी एकठांय आसा, तांचे लिडर एकठांय आसा काय म्हण. फॉर एग्जाम्पल ओपन सांगपाक म्हणलेल्यार रमेश तवडकर ग्रूप एक वेगळो आसा, प्रकाश वेळीप गोविंद गावडे ग्रूप वेगळो आसा. त्या भायर गणेश गांवकर मातसो तांचे सायडीच्यान पयस आसा, तो आपल्याक मातसो पार्टी बरोबर दवरता. कळ्ळें तुका. हातूंत भितर परते ST भितर मिशन फॉर पॉलिटिकल रिजर्वेशन तांचो ग्रूप वेगळो आसा. सो हे जेन्ना एकठांय येवन कितें जातलें जाल्यारच तें मुखार इफेक्ट जावपाक शकता. पूण हांचे भितरच ग्रूप आसात. ओके. सो हे जर एकंदर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की 2027 जी अजुनूय भरपूर वेळ आसा, 1.5 वर्स मारून उरल्या. पूण 2027 जी वेंचणूक आसा ती इतली सोंपेपणी खंयच्याच पक्षा खातीर फुडें व्हरपी नासतली. कारण वेगवेगळे म्हणजे एक तर BJPचे वटच्यान तांचे भितरले इंटरनल ग्रुप्स किंवा विरोधका खातीर विरोधकाची एकी न जावप हे जे प्रश्न आसात ते पळयल्यार हे सगळे 2027 कितें एक वेगळेंच चित्र दिसपाक शकता अशे तरेची सद्याक तरी परिस्थिती दिसता. हय, वेगळें चित्र दिसपाक शकता. पूण तातूंत भितर परतें आसा की ओपोजिशन युनायट येवपा जाय न्ही. BJPच्या हातूंत भितर तुका घुसपगोंदळ आसतलोच, रिफ्ट आसतली थोडे कडेन. फॉर एग्जाम्पल मर्मगोवा मतदारसंघा भितर हातूंत तुगेले संकल्प आसा, मिलिंद थंड आसा सद्या. हे मुखाल्ली येणाऱ्या काळाक हळू कळटले. पूण ताजी एडवांटेज ओपोजिशन पार्टीनी घेवपाक जाय, हे मेन मुद्दो आसा. सो हेच आमी एक की 2027 पसून आतां आमी सद्या आमचे सारके पिक्चराचे भाशेंत म्हणल्यार सद्याक चलता फकत ट्रेलर, पिक्चर आमी बाकी. सो ह्याच हाजेर आमी ही हांगा चर्चा थांबयतात. आमचे सगळे पळोवपी हांगा देव बरें करूं. पळयता गोबंदक टीव्ही.